आमरण उपोषण फाटी घेवपाक राजन घाटेचो न्हयकार आझाद मैदानावेली सभा आता भोंवतली सगळ्या तालुक्यांनी पर्रीकाराच्या राजीनाम्याची मागणी। नो डेव्हलपमेंट झोनांतल्यान जमनीचें रुपांतर करपाची अधिसुचोवणी जारी। काँग्रेसीन केलो निशेध, गोंय काडले पावणेर, विरोधकांचो आरोप। एफसी गोवाचे फॅन्स काळी फिता लावन आयले ISL मॅचीक, लेस्टराक मारिल्ल्याचो निशेध चालूच, कारवाय करपाची मागणी। मायनिंग अवलंबीत भायर सरतले दिल्ली वचपाक 5 डिसेंबराक, जंतर मंतराकडे 11 डिसेंबराच्यान 3 दीस धरतले धरणे, मेळटले राहुल गांधी, शरद पवार आणि केजरीवालाक। नमस्कार, हांव सुवर्णा खेडेकर। पळोवया खबरो विस्तारान। जायत्या समाज वावुरप्यांनी विनवणी करून लेगीत 9व्या दिसा राजन घाटेन आमरण उपोषण फाटी घेवपाक न्हयकार दिलो। घाटीच्या आंदोलनाची म्हायती 12 तालुक्यांतल्या लोकांमेरेन पावयतले असो थाराव शेनवारा आझाद मैदानार जाल्ले सभेन घेतलो। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान कदेल सोडून गोंयांक पूर्ण वेळ मुख्यमंत्री दिवचो अशी मागणी हे सभेन जाली। Resolution taken at a meeting of citizens held on 24th of November 2018 at Azad Maidan. This meeting strongly condemns Manohar Parrikar for selfishly clinging to the Chief Minister's chair despite being physically incapacitated and critically ailing over the last 9 months. This meeting further condemns Goa Governor Mridul Sinha for being a mere spectator to the breakdown in the administration and having failed in a constitutional obligation to intervene and restore governance in the state. This meeting resolves to intensify the agitation across the state in all the 12 talukas to demand a full-time performing chief minister so that governance can be restored in the state. राजन घाटीच्या उपोषणाक शेनवारा 9 दीस पुराय जाले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान कदेल सोडचें अशी ताची मागणी आसा। हे 25-30 हजाराच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे एक प्रतिनिधी करता, पण राजन घाटे 15 लाख गोंयकारांचो प्रतिनिधी करता। 15 लाख लोक त्यांना शरणागती पत्करचे ना, 15 लाख लोकांचो राजन घाटे मेलो तरी सोडचो ना। काय ते कर या सगळ्या विनय तेंडूर सारख्या नकासुरा की आम्ही गोंयकार आणि हांव म्हणटा तो केन्नाच शरणागत पत्करचो ना आणि अनशन करचो ना, कारण हो 15 लाखाचो स्वाभिमान आसा, अभिमान आसा आणि गोंयकार पण आसा। हे कोण भाषण करता न्ही गोंयकार पण तांकां ती लज दिसूंक जाय आसली। आयज खरें गोंयकार पण धरूंक जाय आसलें, धमकी दिवंक जाय आसली, कितें म्हणून आम्ही ना जाल्यार तू ऍडमिशन करिना जाल्यार आम्ही भायर सरतले म्हणून, पण तांकां गट्स ना, ते फक्त भाषण दिता आणि तुम्ही लोक वोट दिता। म्हणून माझ्या 15 लाख शेतकार भावांनो आणि कामदार भावांनो आणि माझ्या विद्यार्थी भावांनो, तुम्ही सगळ्यांनी उठा आणि आंदोलनाची चिंगारी होमखंड करा, इतलेच माझे सांगणे आणि मग तुमचा I request his children, on my knees I request them. Please tell all these people, Tendulkar, Amit Shah, Modi, all of them, who are playing a fuss with your dad, to stop it right away. And let Mr. Manohar Parrikar face death with the small ounce of respect that remains in him. We don't wish him to die. Karan, he is not sitting on a hunger strike for his wife. He is not sitting for himself, not for his children. But he is sitting and he is representing the every Goan. 15 lakh जे गोयचे भाव बहिणी आसा तांकां खातीर ताजे कितें मागप आसा, ताका मस्ती चडल्या म्हणून हांव बसूना, तो बसला, तो he is ready to give up his fast. He is only asking the CM of Goa, that is Manohar Parrikar, Papa Manohar Parrikar, you are ailing of a very critical sickness. आणि आम्ही तुझे सिकनेसाची बारे काही उलोवपाक सोदना, कित्याक सगळ्यांक दुयेंसां येतात। आम्ही मागता की तू रिकवर जावचो आणि परतून नॉर्मल जावचो, पूण आमची अपेक्षा आसा की तू ती खुर्ची सोदपा खातीर तुका कित्याक तू रेडी ना। 32 पोर्टफोलियोज आसा ताजे कडेन, ते तू दिवपाक सोदना
आज कितले तरी म्हयने जाले आज ताजे ओन मिनिस्टर्स इन बीजेपी कॅम्प and his alliance partners, MLAs and ministers are crying and saying that it's high time Parrikar give up those portfolios. There is so much of discomfort in the government. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. ओडीपीच्या नावान गोयची अर्दी जमीन आदीच विकल्या, पूण जमीन रुपांतरीत करून उरिल्ली जमीनूय विकपाक काडल्या असो आरोप काँग्रेसीन शेनवारा केलो. हालींच काडिल्ली अधिसुचोवणी नो डेव्हलपमेंट झोनांतली जमीन रुपांतरीत करपाक मजत करता. पर्यटना खातीर चार्टर विमानांतल्यान येवपी पर्यटकांचो आंकडो उणो जायत चल्ला आनी दर्या वेळेवेलो कोयर वाडत आसा अशें तांचें म्हणणें. वेगवेगळ्या वाठारांची ओडीपी सरकारान हे आदींच अधिसूचित केल्यात. तेच बरोबर आता रुपांतरीत जमिनीचे दरूय निश्चित केल्यात. ताचे वांगडाच आता गेमिंग आणि गॅमलिंग झोनय अधिसूचित करपाचो विचार आसा. After the wholesale selling of Goa, I mean the selling of Goa in wholesale, now the government has started selling Goa in retail. Yesterday this notification has come where small areas in Orchard land or NDZ can be converted into settlement and from settlement into industrial. When Kalangut Kandolim ODP was being done, people were objecting. लोकांक तेन्ना नॉर्थ गोवा PDI चेअरमॅनान कितें सांगलें, तुमची घरां पळय NDZ आहा CRZ आहा थिंगा तुमी गव्हर्मेंटाच्या जॉबांक तुमी रावं नाका. यू ऑल बिल्ड युअर गेस्ट हाऊसेस. तुमकां आपूण रेग्युलरायज करून दिता. ओडीपी तर येयली जाल्यार तुमच्या सगळ्यांची रेग्युलरायज जातली म्हणून. इमिजिएटली NGTची ऑर्डर आहा that in NDZ, in CRZ, you cannot do business. The party also questioned the criteria used to judge the state as one of the best states for tourism when garbage is piling up on beaches and arrival of charter flights is reducing. चार्टर विमानांचो आंकडो उणो जायत चल्ला. तशेंच दर्यावेळेवेलो कोयरय वाडत आसा. अशें आसून लेगीत गोंयाक पर्यटना खातीर बरें राज्य असो पुरस्कार दिवपाक खंयचो निकश लायलो असोय प्रश्न तांणी केलो. कालांगूट कांदोली वयचे जाल्यार गाडयो भरल्या रस्त्याचेर. यू आस्क एनी शॅक ऑपरेटर, एनी रेस्टॉरंटर कितें बिजनस हांगा म्हणटा, देर इज नो बिजनस. कसले लोक येता हे बासीनी आनी ट्रॅक्स पळय घेवन आहा तितले. आतां कार पार्क बांदल्या व्हडले व्हडले, तिका सगळे ट्रॅक्सांनी आनी हितून लोक येता आनी शेतांनी वचून रांदता. हाऊ डू यू जज युअर सेल्फ एज द बेस्ट टुरिजम स्टेट? गार्बेज इज पायलिंग अप. गार्बेज भरले आमच्या बिचांचेर. तुमचो आनी आमी म्हणना ते तुमचो MLA सांगता, डेप्युटी स्पीकर आहा तोच सांगता आपूण केस घालतलो म्हणून. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. शेळवणुकीच्या केसीन लेस्टर आणि ताच्या आवय बापायक खरोच न्याय मेळ्ळो वा बाउन्सर आणि पुलिसांचेर कारवाय जायनासतना ते मोकळेपणान फिरतात हाचे उतर अजूनय सापडूंक ना. पूण 22 तारखेक मंगळूर FC आड जाल्ल्या मॅचीन FC गोवा पंगडाच्या फॅन क्लबान काळी रिबीन बांदून ह्या वायट घडणुकेच्या यादी परतून ताज्यो केल्यो. 8 नोव्हेंबराक जाल्ले FC गोवा पंगडाचे मॅची वेळार लेस्टर डिसोजा हो भुरगो ताची आवय टिना आणि बापूय सेबी वांगडा स्टेडियमाचे गेटी कडेन वचून फोटो काडटाले. स्टेडियमाचेर घडिल्ले घडणुकेचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ही पुलिसांची कारवाय वा ISL व्यवस्थापनाच्या आदेशावयल्यान जाल्ली कारवाय हे समजुपाक वावच नाशिल्लो. हे घडणुके उपरांत ISL सेक्युरिटीचेरूय टिका जाल्ली. The black ribbon on her head as a mark of respect for Leicester because he was beaten very badly by the cops. This is not a good sign. I know Leicester personally. We have roamed for away matches to Chennai, Bangalore, Pune, everywhere, and Leicester is a very true fan. And we really feel very bad that Leicester was beaten by the cops, which is not very, very fair. And we are going to support him till the end. आम्ही कांदोलीमसान येयल्या आनी हे सगळे माझे गेस्ट कांदोलीमसान येयल्या. आम्ही सपोर्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अँड वी ऑलवेज लव FC Goa and we are true fans. We follow FC Goa everywhere they go. पणजेच्यान खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकसभा अधिवेशनान विधेयक सादर करून खणी सुरू करपा खातीर कायदो करात, नाजाल्यार आमची दिल्ली धडक निश्चित. दिल्लीच्या धरणे आंदोलनान सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांक वांटेकार करून घेत आंदोलनाचो आवाठ वाडयतले. खण पिडिस्तांनी सरकाराक निमणी शिटकावणी दिल्या. गोंयचे सुमार 1000भर खण पिडेस्त डिसेंबराचे 5 तारखेक दिल्ली वचपा खातीर भायर सरतले. आदी जाहीर केल्ल्या प्रमाण जंतर मंतराचेर 11, 12 आणि 13 वेर धरणे धरतले अशें कामगार फुडारी पुती गांवकार म्हणटा.
आंदोलनात वांटेकार जावपा खातीर शरद पवार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, संजय राऊत हांकां उलो मारला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गोंयांत येवपाचो आसा, ताकाय मेळटले अशें ताणें सांगलें. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सरकाराक लास्ट विनंती करपाक आसा, आव्हान करता की बाबा हे जे अमेंडमेंट कितें आसात ते एकदां तुमी क्लियर करात आनी पार्लमेंट सेशनात हाडून ते अमेंडमेंट करून घेयात आनी मायनी सुरू करात गोंयच्यो. होच आमकां तांकां रिक्वेस्ट आसा. हांगाच्यान पयली बॅच 6 तारखेक भायर 5 तारखेच्यान भायर सरतली, 5-6 किंवा जशें आमकां रेल्वे ट्रेन अवेलेबल करून दितली त्या प्रमाणे आमी 6 तारखेच्यान किंवा 5 तारखेच्यान सुरू करतले. 11, 12, 13 दिल्ली कार्यक्रम जातलो आनी त्या दिल्ली कार्यक्रमाक आमी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी इन्क्लुडींग शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, राहुल गांधी, मागीर आपाचो अरविंद केजरीवाल, शिवसेनेचो राऊत हांकां सगळ्यांक आमी आपयल्ले आसात. गोंयचे जे कोण राजकीय नेते आसात तांकांय आमी आमंत्रण दिल्लें आसा. आमी 1000चे टार्गेट आमचें आसा. तिकेटी कितल्यो मेळटल्यो आतां ऑलरेडी 500च्यो तिकेटी आमच्यो कन्फर्म आसात. बाकीच्यो तिकेटी कश्यो मेळटल्यो तेच्या प्रमाणे अवलंबून आसा. खण पिडेस्तांची अर्थीक स्थिती सध्या वायट आशिल्ल्यान लोकां कडल्यान पयशे एकठे करून दिल्लीची तिकेटां काडटले अशें पुतीन सांगलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. वर्करांनी 1 डे कॉन्ट्रिब्युशन ऑलरेडी काडलेलें आसात. 1 दिसाचो पगार सगळ्या वर्करांचो. आनी 1 तारखेच्यान म्हापश्याच्यान आमी झोळी घेवन सगळे एरिया जे आसा मायनींग बेल्ट आसात ते झोळी घेवन सगळे कडेन बसतले म्हणजे भोंवतले आनी थंयच्यान लोकां कडेन मदत मागून ते लोकांचें कॉन्ट्रिब्युशन आमी कलेक्ट करतले. धारबांदोड्याचो प्रोग्राम म्हणजे जसो निधी आमी म्हापश्याच्यान गोळा करतले तशे 2 पार्ट करतले. एक पार्ट नॉर्थाच्यान सुरू जातलो म्हणजे म्हापश्याच्यान आनी दुसरो पार्ट जो आसा तो धारबांदोड्याच्यान केप्यां पर्यंत वयतलो. आणि नितीन गडकरी येवपाक धारबांदोडा कितें तरी फोन तेन्ना आमी नात लोक जे डिपेंडंट आसा ते डिसिजन घेतले कितें घेतले ते पळोवया. पूण तांकां लोक तांकां विचारपाची तयारी करतले की तूं अमेंडमेंट करतलो की ना इतकें आमकां सांगा. जे आतां लोकसभेचें अधिवेशन जें जातलें, पार्लमेंट सेशन जें जातलें त्या पार्लमेंट सेशनात तुमी अमेंडमेंट हाडटले की ना इतकें आमकां सांगा. हे लोक थंय ताका विचारपाक येतले. पणजेच्यान आमचो खबराकार यशवंत परब. संजीवनी साखर कारखानो सध्या बंद आसा. सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान प्रदूषणाचे कारण सांगून तो बंद केला अशी सरकारान माहिती दिल्ल्याचे उसाची लागवड करपी रिवण कोळमच्या शेतकारांनी सांगले. बोर्डाच्या सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण मार्गदर्शक तत्वां पाळिनाशिल्ले कारखाने बंद करपाची सुचोवणी आसा. कारखानो मार्गदर्शक तत्वां जे मेरेन पाळिना ते मेरेन ताच्यो वीज जोडण्यो बंद केल्यात. पर्यावरण आणि मार्गदर्शक तत्वांचो हावको फुडें करून कारखानो सुरू करपाचे बाबतींत सरकारान घाळपणां दाखयल्यात अशें शेतकारांचें मत जालां. कारखाने सुरू करपा विशीं सरकारान सोमार मेरेन भुमिका स्पश्ट केली ना जाल्यार रस्त्यार येवपाचो निश्चय शेतकारांनी केला. ऑक्टोबर हो ऊस कापणेचो मोसम फुडें धुकल्ल्यान शेतकार चाळवल्यात. अकस्मात गव्हर्मेंटान सांगलें की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कितें हें भरलां तें पोल्युशन जाता अशें म्हणून फॅक्टरी बंद म्हणटकीर आमचो शेतकऱ्याचो इश्यू हो मोठो जालो. शेतकरी म्हणटा हो सामको मरपाची परिस्थिती जाल्या. गोंयचो गव्हर्मेंट आयज ते आमची 4 लाख कित जमीन आहा, 4 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आहा. ही फॅक्टरी बंद करून ही जमीन कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस दिवपाक पळयता आनी हे जमनीच्या आशे लागून शेतकऱ्याक तो वेठी धरपाक पळयता. म्हणजे म्हाका आमकां इतलें जाय सोमाराक सरकारान सडेतोड आमकां कितें म्हणटा सांगपाचें ना जाल्यार आमी रस्त्यार आराम बंद करून दवरतले. सगळे बंद करून दवरतले. सरकार कडच्यान आमकां भितर उडोवचें. कारखानो 22 तारखे जातलो, 26 तारखे जातलो म्हणून आमी टोळी हाडल्यो आनी आज 4 दीस पयलीं जाले आतां पळोवपाक जर गेल्यार कारखानो बंद म्हणून जाला. आनी आज अकस्मात उत्पन्न केले कडेन आसता कांय व्हरपा परिस्थिती ना जाल्यार तें उत्पन्न थंय कुसून उडयलें. आमी कळपाक दिवपाची परिस्थिती कित्याक आमी प्रत्येकान पयलीं लोन काडले कडेन लाख बरोबर लोन काडले कडेन तें लोन आमी कित्या वयना फारीक करूं. रिवणच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. विधानसभेच्यो वेंचणुको जावपाक अजून 3 वर्सां आसात पूण कुंकळे मतदारसंघातले संभाव्य उमेदवार आतां सावन एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करपाक लागल्यात. कुंकळेचो आदलो आमदार आनी गोवा फॉरवर्डाचो संभाव्य उमेदवार युरी आलेमावाचो बापूय जॉकी आलेमावान सध्याचो काँग्रेसीचो आमदार क्लेफेसियो डायसाचेर टिका केल्या. फाटल्यान 2 वर्सांत कुंकळे एकूय उदरगतीचें काम जावंक ना अशें तो म्हणटा. कितले कुंकळे आमदार येवन गेले जायते येयले पूण येतलो वीक आमदार आमकां केन्नाच कुंकळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेळोना. ते कोणे एप्रोच ना
हांव ऑपोजिशन आहा म्हणून हांव 2002 ऑपोजिशन आशिल्लो मनोहर पर्रीकार BJP सरकार आशिल्लो हांवें ऑपोजिशन रावन कितली काम केली आनी ऑपोजिशन रावपाक काम करपाक इजी पूण हो आमदार आज आहा तो कॅशलेस कोणाली कामां कोना. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. उदरगतीच्या कामा खातीर मुरगांव पालिकेकडेन पयशे नात, पूण बांदकाम शुल्काच्या माध्यमांतल्यान येवपी येणावळ वसूल करपाक पालिकेक अपेस आयला असो आरोप पालिकेचेर जाता. वास्कोच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कंत्राटदारा कडल्यान येवपी येणावळ पालिकेन कित्याक वसूल करूंक ना अशें NCPचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष जुजे फिलीप डिसोजा विचारता. पालिके कडेन पयशे ना जाल्यार तांणी येणावळ वसूल करपाक जाय अशें आमदार कार्लोस आल्मेदा म्हणटा. बारीक मनशा कडल्यान येवपी येणावळ पालिका बेगोबेग वसूल करता, पूण केंद्र सरकाराची ह्या प्रकल्पाची येणावळ अजून कित्याक वसूल करूंक ना अशें NCPचो फुडारी जुजे फिलीप डिसोजा विचारता. Lucky that we have got a Minister for Urban Development from Vasco, Milind Naik. And Milind Naik has statement केलो पयर फाटी regarding the behavior of the school. So I think he is the best person to take a decision in the matter. Chairperson सांगता की म्युनिसिपालिटी पयशे ना, सो म्हाका दिसता पयशे रिकवर करपाक जाय. सगळ्यांक एक कायदो आसपाक जाय. म्युनिसिपालिटीक पयशे नाय म्हणून डेव्हलपमेंट देखून करपाक पयशे नाय म्हणून आयज म्युनिसिपालिटी बोबाट मारता. जेन्ना हे जे पयशे येवपाचे आहा आनी खंयच्याय ऑथॉरिटीन खंयच्याय कंपनीनी जरी हे भाशेन तर कितेंय तर पेंडींग आहा जाल्यार हे म्युनिसिपालिटीन हे रिकवर करपाची सारकी गरज. जेन्ना बारीक लोकांचे कितेंय तर पेंडींग आहा जाल्यार म्युनिसिपालिटी इमिजिएटली वचून रिकवर करपाक करता. पूण हे 22 crores आयज पासून कित्याक उरल्या ते जावन दी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे. ही येणावळ वसूल करपा खातीर तांणी पालिकेक निवेदन दिल्लें, पूण पालिकेन हे विशीं कांयच केलें ना अशें समाज वावुरपी परशुराम सोनुल्लेकार म्हणटा. दुसरे वटेन मुख्याधिकारी म्हणटा येणावळ वसूल करपा खातीर तांणी उड्डाण पुलाच्या कंत्राटदाराक पत्र बरयल्लें. जशें की आमकां खबर आहा की वर्णापुरी टू बायणा हो जो 4 लेन हायवे आसा तो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट जाल्लो आहा आनी आमी म्युनिसिपालिटीक एक निवेदन दिल्लें की हे जे 22 crore जे पेंडींग आसा ते म्युनिसिपालिटीन रिकवर करपाचें. पूण म्युनिसिपालिटी हेच्या बद्दल कांयच इनिशिएटीव ना. आतां तो फाल्यां 100% जाल्या उपरांत जी कंपनी कन्स्ट्रक्शन फी पे करपाची आहा ती फाल्यां कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जावन गोंया भायर वयतली तेन्ना हे कोणाक म्हणून सोदूंक वयतले. सो हांव ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट करता की हे जे 22 crore जे आमच्या लोकांचे आहात ते रिकवर करपाचे आनी वास्कोच्या भलायकी खातीर यूज करपाचे. This is a central government project, and whenever any project comes from central government, local body has no authority. We have been writing to them, our correspondence still on. It has not come to a logical end. As per me, my stand, they have to pay even the central government even they have to pay to the municipality. There is no any exemption to this type of projects. See, exact details I do not know, but it runs to be more than 10-15 crores. So, but MMC is taking any efforts to recover it? Yes, we have already sent them notice also we have sent. Shoka notice also is sent. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. सोनम भुतियान 89व्या मिनटाक गोल करून वास्को स्पोर्ट्स क्लबा आड जाल्ल्या मॅचीन बार्देश क्लबाक 2-2 गोलांन बरोबरी साधून दिली. गोंय वेवसायीक लिगांतली ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमार जाली. मॅचीच्या 27व्या मिनटाक गोल करून चो लेप्चान बार्देश FCक आघाडी मेळोवन दिल्ली, पूण दुसऱ्या हाफान लेस्टन अफोन्सो आनी अमन गोवेकरान वास्कोक 2-1 अशी आघाडी मेळोवन दिल्ली. पूण 89व्या मिनटान सोनमान गोल करून बार्देशाची हार टाळ्ळी. गोवा 365 ब्युरो. त्रिपुरारी पुनव हो पारंपारीक उत्सव विठ्ठलापूर साखळे व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या निमतान जावपी उदकांतले बोटीवेल्या देखाव्यांची सर्त हे उत्सवाचे मुखेल आकर्षण. पळयात पुराय बातमी. उत्सवाचे निमतान देवळाच्या वाठारांत विठ्ठलाची पालखी भोंवडायली. त्रिपुरासुरा वांगडा जाल्ल्या युद्धांत देव शंकराचे जैताचे प्रतीक म्हणून वाळवंटी न्हंयेचे देगेर त्रिपुरासुराची प्रतिमा लासयली. उपरांत बोटीवेल्या देखाव्यांची सर्त जाली. साखळेची दिपावली उत्सव समितीन कला आणि संस्कृती खातें आणि पर्यटन खात्याचे जोड पालवान ह्या उत्सवाचे आयोजन केल्लें. जवळ 33 बोटी सध्या पार्टिसिपेट जाल्या आणि स्पर्धा सध्या सुरू जायत येयल्या. ही चालू आसा स्पर्धा. परत हांगा स्पर्धा जाल्या उपरांत आमी पाण्याचो लेवल पळयता सकयल थंय सेकंड ह्यातलो थर्ड रावंड मागीर जो रावंड मारता तो थर्ड रावंड. तशी करून ती स्पर्धा जातली आनी तितून परीक्षे कितें जे कितें आहा पळय गव्हर्मेंट लेवलचे परीक्षेक
ते त्या प्रमाणे मार्कांक जातले सुरू. दर एका कलाकाराचं भोवमान करप हे आमचे कर्तव्य जावन आसा अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. आमच्या प्रत्येक गोंयचो कलाकार त्यांचा मान आणि सन्मान राखून दवरप हे आमचे पहिले कर्तव्य जावन आसा. जावं तो वेगवेगळ्या आर्ट फिल्डान आसूं, संगीत क्षेत्रान आसूं, नाट्य क्षेत्रान आसूं, शिल्प क्षेत्रान आसूं. आज जी ही शिल्पकला जी आज तुमकां पळोवपाक मेळटा ती एक विविध ढंगांतल्यान आज उभारली गेल्ली आसा. आणि एक सांखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. देव बरें करूं.